हणजूणचे हे तळे कोट्यांनी रुपया मोडून रिनोव्हेट केल्ले. सद्याक ताची दशा जाल्या. फवारे मोडल्यात, नितळसाण ना. गव्हर्मेंट केन्नाय खंयचो प्रोजेक्ट हाडटा, बरो हाडटा तो प्रोजेक्ट, पण तेच्या फाटल्यान जी कितें मेंटेनन्स करपा जाय तो मेंटेनन्स खंयच्याच प्रोजेक्टाक जायना. तूं कितेंय पळय. तुमच्या माध्यमांतल्यान WID मिनिस्टराक आनी WID ऑफिसराक हांव सांगपाक सोदतां, हेचेर बेगीन लक्ष घालचें. जलस्रोत खात्याची आडनदर. पंचायत म्हणटा तांच्या सुवादीन तळे करचे. CSR वा हेर माध्यमांतल्यान पंचायत व्यवस्था करपाक तयार. सध्या ती WIDच्या अंडर पडटा, पूण आमी ऑलरेडी पंचायतीचो रेजोल्युशन घेवन आमी WIDक धाडल्या, कित्याक की आमकां हें कर म्हण हँड ओवर कर. आमचो मंत्री बाब सुभाष शिरोडकर हो हांगा स्पेशली येयल्लो आसा. आमी तांकां रिमायंड करून दिल्लेलें आसा की, आनी तेणी आमकां आश्वासन दिलां की हे तळे आमी ब्युटिफिकेशन करून दितले म्हणून. फॉलोअप हे करतले आनी हे तळेचे काम करून घेतले. ताका 2-3 फावंटन्स आसा, बरी कलरींग फावंटन्स. सो ते जर आमकां दीत जाल्यार आमी कोणूय अंडर CSR एक्टिविटी किंवा कोणूय हॉटेलियर्स अशें पळोवन तेंच्या हितून आमी ते बरें ब्युटिफूल आनी तेजें केअर घेवंक शकता. प्रुडंटा खातीर सौरभ साळगांवकर.